मार्दोळ हे जायांक लागून फामाद. मार्दोळा जायांची पुजाय जाता. फुलकार समाज ही पूजा करता. मार्दोळा आयिल्लो जायां पोट घेवन वताच, मात जायांचे मळे विकपाचो जमीन दोनयान निर्णय घेतला. आनी अशें जालें जाल्यार मार्दोळच्यो फामाद जायांचो पारंपारीक धंदो धोक्यात आसा म्हूण फुलकार समाज उलयता. जायाचो बिझनेस करता हांगासर माड्डोळा. साधारण 50 वर्सांनी म्हाका तरी बाबा पयलीं आमचो फोंड्या वयतालो. हय. कांय ना म्हळ्यार म्हाका दिसता जायांची पुजेक आतां 112 वर्सां ते वर्साक. म्हणजे हेच्यानी पयलीं केन्ना जाल्लें तें खबर ना आमकां, पूण सद्या तरी 112 वर्सां जाली अशें म्हाका दिसता. पुजेक कारण म्हणल्यार एक ते पयलीं हांगसर अशो कोविडा भशेन पयलीं रोग येयल्लो आमच्या गांवांत. तो पयस जावच्या खातीर आमच्या पुर्वजांनी म्हणजे जाणटेल्यांनी ते मागोवन घेतलेलें की आमी ह्यो जायो आसूं तिकडे पांय कडेन बांदता, पुजा बांदता आनी हो आपलो रोग दूर करचो म्हणून पयस करचो. तशेंच कारण ते देवीन आमकां पयस केल्लो आसा. तेन्नाच्यान आमी ही जायांची पुजा देवीच्या पांय कडेन बांदता. सादारण 112 वर्सां जाली. ह्या वर्सा 112 वर्सां. आतां पयलीं भशेन मळे आसा अस्तित्वान? ना, पयलीं भशेन मळे ना. मळे हांगसर सद्या मळ्याचो विशय हांगा खूब गाजता. काल विधानसभेत सुद्दां हेजो प्रश्न येयलो, पूण मळे पयलीं भशेन ना. हांगासर हें जायांचेर कितें जाता? जायांचेर गिरायक जाता. जायांचेर पूण श्रावण म्हयन्याक चवथी कडेन आमकां गिरायक आसता. हरशीं दिसांनी आमकां तितलें गिरायक आसना. आनी हेका धंद्याक खूब कश्टूय आसा. आनी पयलीं भशेन हांगसर आतां लोकूय कामेरी कोण मेळना. आनी जायो काडपाक जाय, गुंतपाक जाय, खणपाक जाय. सादारण कितल्यांक वयता तुमी काडपाक ह्यो जायो सकाळीं? आमी सादारण सारकी 5 सुमार वयता. 5 पोळे दिवे घेवन हां. तितले काडटा सकाळचे. दिसता त्यो काडटा. कित्याक सकाळीं कित्याक काडप त्यो? ती सकाळ फुडें काडप म्हणल्यार तितून बाजारांत बेगीन पावता न्हू. हड्ड्योच्यो जायो आहा पळय ताका चड सुगंध आसता. हय अशें कितें म्हणून हें? एक आमचे माळशेची देवीचीच कृपा म्हणपाची आमी. हय. पयलींचे आमी तशीच आसा. आनी म्हाका दिसता अख्खे गोंया भितर माळशेच्या कृपेन आमच्या जायांकूच म्हाका चड वास आसा. ओके. तसोच उरचो आनी आमकां देवीची सेवा करपाक मेळची अशें आमी माळशे देवी कडेन मागतात. कसो जायापड कसो तो कितले कसो रे कसो विकता? ते कितले? आनी आतां गुत्ता बीन तूं काय कोण हाडून बसता तूं बेश्टो? घराकडल्यान तूं बसला आयज सुटी म्हणून? खंयचो सिजन आसता जायांचो म्हयनो? म्हणल्यार जून जुलय काय जुलयत म्हयनो? जुलय एक म्हयनो आसतलो आतां हो. हांकां म्हणटा मार्दोळच्यो जायो म्हणटा खूब वास चड बरो म्हणटा हांकां. ओके. लोक व्हरता रावन? हय न्ही. ओके. काडटा केन्ना तुमी ह्यो जायो? 5 वयता. मळे आसा अजुनूय जायाचे? थोडे आसा. 5 हाडटा आनी मागीर कितल्यांक गुंतता तुमी? 5 ते 9 जाता सगळें कुट्टा म्हणल्यार. आनी 9 नंतर जे हें करता मागीर 10 जाता. 10-11 एका सोंपल्या आसतलें जाय गुंतून सगळें. हां एका सोंपलें. मागीर आतां मागीर बसता दीसभर बसता हांगासर? हय सोंपसर. सोंपसर बसता. तुजें नांव? मागीर मतदान. तूं शिकता? हय. कितें करता? हांगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. हें इंजिनियरींग? हय. आनी सुटी आसता तेन्ना हांगा बसता? ओके. म्हणजे मम्मीक हेल्प करता? ओके. मार्दोळच्यो जायो ह्यो सामक्यो गोंयभर फामाद. आनी ह्या जायांचो सिजन म्हणटा तो जसो पावस सुरू जालो की ह्यो जायो फुलपाक लागता. आनी तुमकां खबर आसतलें गोंयभर लोकांक की मार्दोळा जो मनीस येता तो हांगासर जायाचो पोड घेतल्या शिवाय वचना. 5 सुमार ह्यो जायो काडटा, परत ते घेवन येता घरा कडेन, त्यो विणटा आनी तेची माळ करून मागीर ते जे पड म्हणटा तशे पडी प्रमाणे ते हांगासर जे बायपास आहा त्या बायपासाच्या रस्त्या कुशीक रावन हे विकता. मार्दोळा गांवांत लोक हा हे पारंपारीक आमी म्हणटा पिपऱ्यो तवशीं त्याच प्रमाणे जायांचेर पासून हे आजून पर्यंत डिपेंड आहा. आनी तेंची मागणी आसा की हे मळे जे आहा हे सुरक्षीत राखीव उरचे, कारण तांकां हेच्या फुडें समज जर मळे नश्ट जाले जाल्यार ह्यो जायो खंय तरी मुखाल्या हितूर पळोवपाक मेळच्यो ना. तेन्ना जायो समज जर टिकून उरतल्यो मार्दोळच्यो जाल्यार मळे टिकप खूब गरजेचें आसा. मार्दोळच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.